तो टावन प्लॅनाचो तुमी तुमचो कितें तरी इश्यू आसा, एक्झॅक्टली कितें इश्यू तो? हांगा टावन हॉला आमकां खाली कर म्हणटा, जाल्यार आमगेलें घर आशिल्लें तेजे बदला आमकां कांय दिल्लें ना. आनी जी डेमोलिश बिल्डींग केल्या आमगेली फाटले वटेन, जाल्यार तितून आमगेलें 19 नंबर शॉप आहलें, 22 स्क्वेअर मिटर जमीन आहली तेगेली. जाल्यार तें डेमोलिश करपा टायम आमकां यूज केलो, पूण जेन्ना बिल्डींग रेडी जाली आमकां तितून शॉप दिलें ना आमगेलें. हें जालें. आमकां टावन हॉलान भितर रावपा दिल्लें आसा, टेम्पररी म्हणून रावपा दिल्लें आसा. घरा बदला आनी ते शॉपा बदला टावन हॉला भितर आसा. तुमी आतां म्युन्सिपालिटी कडेन कितें मागतात? म्युन्सिपालिटी कडेन जाता तितलें आमकां हें कितें आमगे चुकयलां कितें तरी तें सारकें करपाचें आनी कांय तेणी ना म्हणलें तुमकां? ना म्हणिना, पूण कितें हांगा सद्याक सीओ येयलो जाल्यार पयर एक दीस आमकां केन्ना आपयलें जाल्यार आपूण म्हणपा लागलो डायरेक्ट नोटीस काडटा, मोडपाची नोटीस काडटा. मोडपा म्हळ्यार फूल बिल्डींग? आमकां खबर ना कितें म्हणटा तें खाली करा मोडपाक नोटीस काडटा. तुमकां कितें आसा, तुमगे कितें आसा तुमकां जाय? आमकां कितें दिल्लें आमगेलें. तुमी एक्स्ट्रा कितें म्युन्सिपालिटी कडल्यान सोदतात? तुमगे एरिया वायज तुमी एक्स्ट्रा कितें मागलां तशें कितें आसा? भरपणान कितें आपण कितें म्हणून एक सोल्युशन दिवपा जाय न्हू. बाबा अशें जायना जाल्यार अशें ना कितें तरी सांगपा जाय. डायरेक्टली आपण टावन हॉल मुट्टा नोटीस काडटा हें कितें नाका. मॅडम, आतां तुमगे म्युन्सिपालिटी एरियेक जे टावन हॉल आसा आनी खंय तरी तेजी हालत आसा ती मोडपाची पावली, पूण सद्या तेजेरच एक सांग्यार इश्यू घातता की टावन हॉलाचेर कोण म्हणटा अन्याय जालो, अशें इश्यू जायत आसा. एक्झॅक्टली कितें इश्यू तो आनी तुमी कितें म्युन्सिपालिटीन कितें ठरयलां तेजें? आमी आतां 10 कावन्सिलरांनी ठरयलां की आमी 10 जाण एक जावन प्रेस दितली की तेजेर इश्यू कितें जालो तो. हेजे पयलीं पळय जें कितें जाल्लें 13 वर्सां पयलीं कितें तें उलयता प्रेस आमी सगळें आयकल्लें आसा. पूण जे पयलींचे सिनियर कावन्सिलर आसा पळय ते 3 जाण सद्या आतां एट प्रेझेंट आमची कावन्सिलां आसा, ते कितें म्हणटा बायट दितले आनी आमी सगळीं 10 जाण एकटेन जावन आमी तांकां बायट दितली. आतां म्युन्सिपालिटीन तें डेमोलिश करपाचें केल्लें आसा तें तो खंय पावला तुमगेलो सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट म्हणल्यार आमकां पयलींचे कितें फायली आसा त्यो सगळ्यो ओपन करून पळोवच्यो पडटल्यो आनी ते सगळे क्लियर केले शिवाय आमी उलोवपाक शकना. आजून डिसिजन जालें ना? ना, डिसिजन जातलो सद्या आयज सुद्दां आमचो जावपाचो, पूण आमचो सीओ आनी इंजिनियर मेन म्हणल्यार ना म्हणून आमी फाल्यां फायनल तेंचे कडेन कितें म्हणटा तें उलोवन आमी डेमोलिशन करपाचें ठराव घेतला? ठराव घेतला. आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.